पर्तगाळिमठाधीशम् रामविठ्ठलपूजकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम्। श्रीयतिवर्याले स्मरण करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता। श्रीराम वीर विठ्ठलाका नामना श्रीराम वीर विठ्ठलाका नामना गुरुचरण दर्शन जन्म है पावन 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 श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता। गुरुपादसेवन नित्यार्चन गुरुपादसेवन नित्यार्चन ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान ह्याची भक्तांक मुक्तीचो सोपान श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता।
सुंदर संयमी मूर्ती तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ती गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती श्रीयती वर्याले स्मरण करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता गुरु विद्याधीशांक गुरु विद्याधीशांक गुरु विद्याधीशांक वंदन करता बहुत अच्छे सिद्धयोगी यतिवर्यनमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी क्या बात है सिद्धयोगी यतिवर्यनमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी श्रीमद्विद्याधीश स्वामी सिद्धयोगी यतिवर्यनमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी बहुत अच्छे परतगाळी मठांतु वासस्थान हरिचरण गुरु चरण अंत्य ध्यान धीर गंभीर नम्र शांत वदन धीर गंभीर नम्र शांत वदन सत्कर्माचे सुबोध हेची कथन सिद्धयोगी यतिवर्यनमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी सिद्धयोगी गुरु महाराज की जय गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज जय
सगमा सगमा पगारा परम पावन गुरु वचन दूर करता अज्ञान गुरु वचन दूर करता अज्ञान सिद्ध योगे श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी सिद्ध योगे दयति वर्य नमामि श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी विठ्ठल 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 दही कोरनो पुरा लोकांना शांतता राखून घेवका स्वाम्यालय आगमन जाल्लें आसा आनी थोड्या वेळान स्वामी हांगा येवन व्यासपिठार येवन विराजमान जातले तितले पसून सगळ्यांना शांतता राखून घेवका कोणें उलोवचें ना आमी राम नाम म्हणत की म्हण श्रीराम जय 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 राम श्रीराम 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 जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय राम जय राम जय जय राम श्रीराम 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 जय 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 राम जय पूरा लोकांना उठान राखचे
इंदिराकांत तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की, श्रीमद कमलानाथ तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की, श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश की, गुरु महाराज 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 गुरु महाराज. हॅलो हॅलो. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल. सर्वप्रथम वेदघोष करचाक भटमामाल ತಂಡಾಕ ಆಹ್ವಾನ ದಿತ್ತು. ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್ಮಾಮಾನಿ ತಂಡ. हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितैर्यदायुः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देवभयन्नोऽस्तु. शिवादिश प्रतिश उद्दिशो नापो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ वेदघोष केलेले विक्रम भटमाम अमित भटमाम ತಂಡಾಕ धन्यवाद दिताची. मुखाल कार्यक्रम सांजेडवान सोम्या खातीर एक स्वागत भजन रेडी केलेलं आसा. तांणी भजन सांगता म्हणून विनंती करता. रघुकुलातिलक व्हायलो पर्तगाडी ग.
इतले चंद करून सुश्राव्य जावन सांगिल्ले चेडू हांकां धन्यवाद. आतां स्वागत भाशण करता म्हणून अशोक अण्णाक निमगून घेता. प्रथम जावन कुलदेवालो स्थानीय सर्व देवालो स्मरण करून अत्यंत सुंदर प्रशांत निर्मल हे नैसर्गिक परिसरांतू अत्युत्तम वास्तूंतू प्रतिष्ठापन जावन बशिल्ले तसले आमगेले सर्वालो इष्टदेव लक्ष्मी वेंकटेशाक तशींची सोमाले आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक साष्टांग जावन नमस्कार करून आमगेले हेग्गार लक्ष्मी वेंकटेश देव भजना मंडळीचे सुवर्ण महोत्सव कार्यक्रमाक षडदिनात्मक वास्तव्या खातीर भव्य दिव्य अद्धुरी मेरवणीकेंतू पुरप्रवेश घेवन धर्मपीठार विराजमान जावन आशिल्ले परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश स्वामीजीले दिव्य चरणारविंदाक भक्तिपूर्वक नमन कर. जमील तसरे सर्व वैदिक वृंदांक बंधू भगिन्यांक समाज बांधवांक हांव हेग्गार लक्ष्मी वेंकटेश आडळित अध्यक्ष आनी आडळित मंडळी तशींची अर्चक वृंद सर्व आमगेले पै कुटुंबिया वतीनं तुमकां आयिल्ले सर्व लोकांक आदराचे सुस्वागत करत स्वागत एक दोन उतर उलोवच्याक इच्छ करता. आज आमी सर्व पै कुटुंबीय लोकांना स्वर्णाक्षरान बरोवन दवरतलो एक स्वर्णमय दिवस म्हळ्यार चूक जावची ना. कारण कित्याक की म्हळ्यार आमगेलें हें देवस्थान प्रारंभ जावन 89 वर्स जाले. सुमार 39 वर्स हे लक्ष्मी वेंकटेशान आमगेले पै कुटुंबाक अनुग्रह केले उत्तीर्ण केले. आमी 1974 अंतू आमगेले देवस्थान म्हालगडे हे लागींचे होसाड देवस्थानाक भजना सप्ताक गेल्ले. त्या संदर्भार भजना सप्ताक कोरगेन वापस येतना नारायण भट मामान आमगेले म्हालगड्याले सांगलें की तुमी कित्याक एक तुमगेले देवस्थानांतू एक भजना सप्ताह प्रारंभ करचा ना अशें म्हूण म्हळें की त्या भटमामाल उतराक प्रेरेपीत जावन आमगेले ते म्हालगडे आमी सर्व लोक उल्लंघन हे प्रारंभ करचा प्रयत्न करतात म्हणून त्या भटमामा सांगून आयले. आनी हांगा येवंक येवन आमगेले सर्व म्हालगड्या लेगीत तांणी विनंती केली. त्या प्रकार पयलेच आमगेले आतां म्हालगड्या दोरगेन आत्वरीची आमगेले पै कुटुंब म्हळ्यार एक भजना प्रिय जावन आसाची अशें म्हणून सांगत्याक म्हाका भारी संतोश जाता. तांणी आमगेले हांगा येवंक येवन आमगेले म्हालगड्याले बी विनंती केली. तशींच 1975 इसवींतू आमगेले सर्व म्हालगड्यान मेळगेन हांगा मार्गशीर वद्य एकादशीक भजना सप्ताह प्रारंभ केलो आनी आज 50 वर्स परिपूर्णतेक येवन पाविल्लो आसा. असले आमगेले म्हालगड्याले एक योगदान मस्त आसा. हांव आतां आमगेले म्हालगड्याले विशय सांगता म्हळ्यार मस्त आसा जाल्यारीच आतां समयाचो अभाव आसा. हांव आतां मुखार आनी 19 बी आमगेले सोमेले धर्मसभा आसा त्या संदर्भार पुरा विशय सांगता. हांव आतां सांगता कशें की म्हळ्यार आमी हे भजना सप्ताह कोरगेन जाले नंतर हांगा हेरदूसू द्वादशीक एक स्थळपूजा सत्यनारायण व्रत हे बी आमी प्रारंभ करून आतां 50 वर्स जाले. आत्ताच एक 20-25 वर्सान हे भजना सप्ताह अत्यंत एक वृद्धी जावन हे आमगेले पंचग्रामांतूच एक मस्त एक प्रामुख्यता पाविल्लो हो सप्ताह म्हूण सांगत्याक म्हाका भारी खुशी जाता. तशींच हो सप्ताह प्रारंभ जालो आमगेले आतां एक 8-10 वर्सान आमगेले चेडू पुरा तयार जाले. मस्त लोक हे सप्ताहाक येवच्या प्रारंभ जाले आनी हो सप्ताह बी विजृंभणेन चलता आसा म्हणटना सुमार एक स्थळपूज बी आमगेले एक 15-3-4 जावचे आशिल्ले. ताजे नंतर आत्तां सादारण 27-28 स्थळपूज बी जाताची आनी एक द्वादशीक एक सुमार 200 लोकांक एक समूह हांगा प्रतिवर्स मेळटा. अशा न्हू
हे इतलं पुरा जात असतना मूलभूत सौकर्य म्हणटाचें बी इन्फ्रास्ट्रक्चर बी जावंक आशिल्लें आमी बी आडळीत मंडळीची पुरा बसून फस्ट हे एक हॉल करून घेतलें ताजे नंतर हाजे वयरी आमी एक डायनींग बी करून घेतलें मागशी दिकान किचन बी करून घेतलें आनी स्वाम्याल वास्तव्या खातीर रूम बी रिनोवेशन जालें आनी आज सद्याकची आतां डिटॅचेबल एक यज्ञ मंटप आनी आतां तुमी हांगा पळयल्लें आसा अंदू वर्साकची हे संध्या मंटपान तूं एक लांकडा काम नवरंग हे पुरा आमगेले सर्व पै कुटुंबीय लोकांले एक तनु मन धन सहायन केवल आमगेले पै कुटुंबा वतीनं हें सर्व कार्य जालें म्हूण म्हाका सांगच्याक भारी संतोश येता. तशींच गेल्ले वर्स परमपूज्य स्वाम्याल कोडलमनेन तूं मुक्काम आशिल्लें आमी सर्वान स्वाम्यालेगी विनंती दवरलें आमगेल्या देवस्थानाक स्वाम्यान 1 तासा खातीर येवका म्हूण न्हू स्वाम्यान हांगा 1 तासा आमकां कार्यक्रम बी दिलो त्या संदर्भार आमी स्वाम्यालेगी बी विनंती दवरली कशें की म्हळ्यार मुखारीक आमगेले हे दशमानोत्सव भजना मंडळीचो दशमानोत्सव जाता ह्या संदर्भार 50 वर्सां जाता ह्या संदर्भार स्वाम्याले आगमन जावका स्वाम्याले एक मार्गदर्शनारीची ही सर्व कार्य घडका अशें म्हूण न्हू स्वाम्यालेगी आमी विनंती दवरली तेन्ना स्वाम्यान हसत सांगिल्लें आमगेले शारद पंच शतमानोत्सवाचे न्ही तुमगेले हे भजना सप्ताहाचे डेट भोवस्त क्लॅश जातली आनी आमी मुखार तुमकां कळयताचे अशें म्हूण सांगिल्लें त्या प्रकार आमी नंतर हांगा बेरुळी बी वचून स्वाम्याक आनी विनंती दवरली तदनंतर गेरसोपान बी आनी पण वचून विनंती दवरली पर्तगाळी बी वचून मेळ्ळे 1 नोव्हेंबर 5 तारखेक स्वाम्या मेळ्ळे तेन्ना स्वाम्यान हे 14 तारीख 2019 वास्तव्याचे मुहूर्त काडिलो आनी त्या प्रकार आज परमपूज्य स्वामी विराजमान जावन आसाची तुमकां सहज म्हणटा तुम सर्वान हो शारद पंच शतमानोत्सव कार्यक्रम पळयल्लो आसा आनी हांव ताजे बद्दल मस्त विश्लेशण करता म्हणना 10 दिवस हो कार्यक्रम न भूतो म्हणल्या वरी स्वाम्यान आमकां सर्वांक करून दाखयल्लो आसा आनी स्वाम्यान लास्ट दीस बी म्हणलें वॉलंटियर्सा मिटिंगा दिवस बी स्वाम्यान आशिर्वचनांत म्हणलें केवल आमी लेखिले आनी आडळीत थंयचे कमिटीन लेखिले दिवसा 10,000 लोकांना येवचे त्या प्रकार 10 दिवसाक 1 लाख लोक जातले अशें म्हणलें आमकां एक अंदाज आशिल्लो जाल्यार हे जनसमूह 2 लाखा लागीं आयला म्हूण न्हू स्वाम्यान ते दीस आमकां सांगलें आनी असल एक कार्यक्रम आमगेले स्वाम्यान करून दाखयल्लें हे एक अद्भुत आनी एक न भूतो म्हणत अशें म्हणून सांगच्याक म्हाका भारी खुशी जाता आमी एक सहज सांगता म्हणना आमी एक आमगेल्या घरांत एक मंगल कार्य जालें म्हळ्यार आमकां एक 1.5-2 म्हयने वरी आमी भारी बिजी उरतात असल एक पंचशताब्दी शारद पंचशतमानोत्सव कार्यक्रम करून केवल 7 दिवसां भितरीची आमकां हो षडदिनात्मक कार्यक्रम स्वाम्यान अनुग्रह केले म्हळ्यार हें आमगेले मालगड्यान केलेले मठाचे एक सेवेची की तांगेले एक पुण्याचे एक फलानाची स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केला म्हूण म्हाका सांगच्याक भारी आनंद जाता परमपूज्य स्वाम्यांक हांव आमगेले आडळीत कमिटी अध्यक्ष आनी आडळीत कमिटी पै कुटुंबीय सर्व लोकांले आनी जमील तसल तुमगेले सर्वाल वतीनं अत्यंत हृदयस्पर्शी हार्दिक सुस्वागत करता तशींच तुमी सर्व लोक आज हांगा येवन आमगेलें आमंत्रण घेवन मेळिल्ले आसाची तुमकां सर्वांक हांव आडळीत मंडळी तर्फीन आनी आमगेले अर्चक वृंद आनी सर्व आमगेले पै कुटुंबीय वतीनं तुमकां बी स्वागत करता आमी ऑलरेडी आतां पंचग्रामांत सर्वांक इन्विटेशन दिल्लें आसा सर्व लोकांन हे कार्यक्रम आनी उरिल्ले 6 दिवस चलचे आसा हे सर्व कार्यक्रमांत आमगेले पै कुटुंब म्हळ्यार हांगा मस्त होड म्हूण तुमी म्हणटाची जाल्यार गांवांत उरतले खाली 11 लोक आनी पुरा भायल्यान येवंक न्हू हे पै कुटुंब होड कोन्न दाखोवका तशें हांव पंचग्रामाचे सर्व महाजना लेगीत विनंती करता की तुमी मस्त अनुभवी आसाची तुमगेले एक मार्गदर्शन सलहा सूचना
तशींच एक खरज सेवे हे सर्व मेळ घेवन तुम्ही सर्व हे कार्यक्रम अत्यंत यशस्वी कोण दिवका म्हण घेवन हांव तुमगेले सर्व लेगी हात जोडसून विनंती करून घेवन आज तुम्ही उपस्थित आशिल्ल्या खातीर सर्वांक परत आनी एक वेळे हांव हृदयपूर्वक सुस्वागत करत अभिनंदना समर्पण करता म्हगेले एक 2 उतरां समाप्त करता. बोलो श्रीमद विद्याधीश स्वामी सद्गुरु महाराज की, गोकर्ण मठ संस्थान की. धन्यवाद अशोकण्णा स्वागत प्रास्ताविक भाषण केलेल्या. आता स्वाम्याल्या पाद्यपूजे जातली. वेदमूर्ती श्री व्यंकटेश नारायण भट मामा हांकां करता म्हणून विनंती करता. दक्षिणाम्बादमवने निदेस्मिन् राशेन्नियन्दधामि सव्यम्पादमवने निदेस्मिन् राशेन्नियं वर्धयामि पूर्वमन्यमपरमन्यं पादाभवाने निजे देवाराशस्य गुप्त्या वयस्यामरुद्रेहि आपपादावने जने दिशन्नतिर्दहन्तु मे चरणं पवित्रमिदं पुराणेन तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतादि पाप्नानमरादिन्दरेम. ओम व्योमस्त्राणि वसा देवरशिद्रामन्तव सर्गाः अवादिरतमन्त्रतानि विश्वरतेन मित्रावणासुचेते. ओम आयनेते परायणे दुर्वारोहन्तु पुष्णीः तदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य ग्रहाय मे फलेन फलितं सर्वं दैलोक्यं सुधराजराप्रदानेन सतताश्च मनोरथाः सहिरत्नानि दाशे स्वादिविदावगाः तं भानुचितवीमहे. ओम हिरण्यरूपशरिण्यसिद्धकपाटकासे हिरण्यवर्णः हिरण्यात्मयोनेन सत्यानन्दादरस्यन्नमस्मै श्री जातश्रियानिर्याय श्रीमयोजतभ्यो ददाति त्वमायेन वत्सत्यासविकामनदरो. ओम दीर्घतमा मामदेव जुजुर्वादशमयुगे अपावर्तयतेना ब्रह्मा भवति सारथिः. अनेन गुरुपाद्य पूजाराधनेन भगवान् मध्वान्तर्दशे वेदव्यासमूर्ति प्रीतां प्रीतो भवतु. तस्य श्रीकृष्णार्पणमस्तु. विठ्ठल विभुवे. आता स्वाम्याल्या पाद्यपूजा आडಳಿತ कमिटी तर्फे जातली. विश्वद प्रभुवे विठ्ठल विभुवे
विश्वद प्रभुवे विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे इटिಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ वर्तमान काल के विश्वास रम्यान्तितो देवासरावान वासरे नशते ब्रह्मविशेषायां शिवपण्डोषि मधुमध्वाचार्येण तत्त्वमध्येनिवासन्तव्याणमण परिपूर्ण शराब्दिजय श्रीमदलभा कृष्णप्रेरण्या श्रीमतीर्थम् अस्माकं सर्वेषां भजक महाजन क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम श्री गुरु अनुग्रह प्राप्त्यर्थम गुरुमंत्र वेद व्यासमुनिपीठे गुरुपाद्य पूजां करिष्ये ओम अस्मिन् राशि श्रियमावेशयाम्यतो देवी प्रतिपश्याम्यापः दक्षिणं पादमोहने नितेस्मिन् राशिं दधामि सव्यं पादमोहने नितेस्मिन् राशिं वर्तयामि पूर्वमन्यम परमन्यं पादाभवाने निधे देवाराष्ट्रस्य गुप्ते वयस्यावरुद्धे पापपादावनिर्दिनदशन्तनर्तानि मे पवित्रपिता सम्पुराणेन संस्कृतिनष्टितानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताति पापानमराति तदेव ओम यो मंत्राणि देवसावसा देवरचित्रामन्ता सर्गाः अवातीर्थमन्त्रतानि विश्वरतेन मित्रावरुणा सुजेते ओम आयने ते परायणे दुर्वारो विद्याधीश स्वामी सद्गुरु महाराज की संस्थान गोकर पटराणी की उत्तम राधीश की महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जातस्य अनिर्याय श्रेयो योजन्तभ्यो ददाति शिवमदानामृतत्वमायन वत्सत्यासमितां तद्वार्तिया दीर्घता मामामदे योजुष्टवान्दशमेयुगे अपामर्जे दीनां ब्रह्मा भवति सारथि तेन गुरुपाद्य पूजाराधनेन भगवान्वत्पादर्शि वेदव्यासमुक्तिप्रीतां प्रीतो भूतु तस्य श्रीकृष्णार्पणमस्तु आता परमपूज्य स्वाम्यांक हांगा बशिल्ले सर्वाले भजकाले तर्फेन निमूंक घेत कसं म्हळ्यार आमकां आशिर्वचन करून अनुग्रह करता म्हणून प्रार्थना करता. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्.
ಹೆಗ್ಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थानांतू 1 वर्ष भजना सप्ताहाचे सुवर्ण महोत्सव. सर्व लोकांक आश्चर्य जाता, सप्ताह म्हळ्यार 7 दिवसाचे हेग्गारान 7 दिवस भजन वे म्हणून सप्ताह म्हळ्यार अष्टप्रहर म्हणून आमी हे करताची. सो त्या लेखान तांणी भजना सप्ताह म्हणून त्या एका रितीन तांणी भजना सप्ताह महोत्सव म्हणून घेतिल्लो आसा. आता तुमगेल सप्ताह महोत्सव जाल्या नंतर आमगेल सप्ताह महोत्सव आरंभ जाता. सो तुमगेलांत कसं जाता पळोवन आमी थंय एक पळोवन घेवचें आमकां टेस्टिंग करचें हेग्गारांत बरें मेळटा. कित्याक म्हण आमकांय पयलेपंत आमी भजना सप्ताह करचे. हाजे पयलीं केले म्हळ्यार 1 दिवसाचे एकादशी दिवसाक 8 प्रहराचे आनी उठू केल्लो आसा. किंतु 7 दिवस पर्यंत अखंड जावन घेवन भजना सप्ताह पर्तगाळी मठांतू प्रप्रथम पंथा आमी घडयत आसाची. सो ताजे पयले आमी हे भजना सप्ताहाक हांगा घेवन गेलो पाविल्लो आसा. म्हळ्यार एक कडेन कसकसन जाता उठू पळोवंक घेवन शिकचेक मेळटा. आमी स्वाम जाल्यार वैकेची आमकांय एक गांवचे नाजाल्यार एक लोकां कडच्यान साना विशय आसल्यार वैकेची आमी ते कॅच करून घेवन दवरताचे. आमकां मुखाविले हाका खंय उपयोगा येता ते आमी केन्नाय करत उरताची. तशीच आमगेले आतां 24 डिसेंबर तुलेन 31 डिसेंबर पर्यंत भजना सप्ताह पर्तगाळी मठान जावचो आसा. आमकांच आसा हेग्गार पै लोकांन ऑलरेडी तांगेल रजा पर्तगाळी मठाचे कार्यक्रम घाले आनी आतां हे कार्यक्रम घाले. किंतु मुखावेले कार्यक्रमाक ऑलरेडी सरकाराची दित म्हळ्यार क्रिसमस आसा तेन्ना घालका म्हूण ना. आनी तातूंत मध्ये एक शेनवार आयतार येता, एक क्रिसमसाचे उरता आनी एक डिसेंबर 31 सो 7 दिवसान 4 दिवसाची रज तरी फिक्स आसा. खाली एक 3 दिवस घालून घेवन पर्तगाळी मठाक वैकेची येवचेक जाता. अंतू आयच्या दिवसाक अत्यंत भक्तिभावान हेग्गारचे पै कुटुंबियांनी 89 वर्सां पयले तुमगेले हे एक देवस्थान हांगा आरंभ जाले. तशीच 50 वर्सां पयले हे एक भजना सप्ताह आरंभ जाले. कशी पळया एक सान एक संकल्प भटमा माणसांगेल एक उत्तर आज त्या उत्तरान 50 वर्ष पर्यंत हे भजना सप्ताह करून घेवचेक जाले. सानशी एक आयडिया दुसऱ्या गांवांत वचून आतां मी तुमकां सांगलें न्ही, तुमी वयक होसाडा वता आशिल्ले थंयचे लोकांक पळयले, तांगेल उमेद पळयले, तुमकां इन्स्पिरेशन जालें की आमी कितें करचेक जायना म्हणून. आनी ते भटमामान एक सानशी ते एक किडी त्यांनी एक किडी म्हूण न्ही बट एक सानशी एक संकल्प तांणी तुमगेल्या दरा प्रस्ताव केले. ते तुमकां एक देवाल भजन करचें तसलें एक अवकाश मेळटा म्हणून सान रितीर तुमी आरंभ केले. सान रितीन आरंभ करून घेवन 25 वर्ष जाले. आजी 50 वर्साक येवन घेवन पावले. आतां सांगिल्ले प्रमाणे स्थळ पुजा थोडे कमी आशिल्ले, आजी चड जावन घेवन 28 स्थळ पुजा जाता आसा. सत्यनारायणाक 12 दिवसाक 200 किंता चड लोक हांगा येता आसात. एक कुटुंबान मॅनेज करचें तसलें हें एक देवस्थान. हेग्गार पै कुटुंबाक संबंध पाविल तसलें देवस्थान. हेग्गार पै कुटुंबाक पाविल असल्यार वैकेची संपूर्ण ग्रामस्थाचे लोक मानता आशिल्ले तसलें देवस्थान म्हणून घेतिल्लें आसा. आनी हाजी संपूर्ण कसने आसल्यार ते लक्ष्मी वेंकटरमण देवाले पांयमुळाक पावता. कित्याक म्हळ्यार त्या देवान तागेल वैभव ताणें वाडूसून घेतले. हांगाचे चेडवांक शिक्षणांनी घेवन गेलो, भायल देशांतू तांणी हें करून गेलो. आज तांतुल्यान कशें जोडील आसा ते जोडील हांतुल्यान हांगा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर एक डेवलप करचें तसलें एक अनुग्रह देवान वैकेची केलेलो आसा. सो इतले एक रितीन वैभव वाडत गेले. एक सांगचेक तुमकांय आयकुचेक संतोष जाताले, किंतु पर्सनली व्यक्तिगत जावन घेवन आमकांय एक संतोष आसा. कसन की म्हळ्यार आमगेले हे सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रम जाल्या नंतर प्रप्रथम मोक्काम आमगेले पंचग्रामांतू जाले तांतू हेग्गार ते तुमी घेया हेग्गार. आमी पंचग्राम म्हणून घेवन आमी एक घेताच. कारण कसन की म्हळ्यार आमगेले हे सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे कार्यक्रमा मुख्य म्हळ्यार
आमकां हवनाच्यानी उठूची प्रिपरेशन करता आशिल्लें. हवन जावका जाल्यार हवनाक यज्ञ मंटप जावका आनी यज्ञ मंटप आमी खंयचे स्ट्रक्चर जावो ना कॉन्क्रीट जावो पिल्लर जावो असल खंयचेही आमगेल्या मनान नाशिल्लें. खंयचे एक निसर्ग रुपारी कसन करचें जाता यज्ञ मंटप, ते यज्ञ मंटप आमी करका म्हणून आमगेले निश्चय आशिल्ले. आनी ते यज्ञ मंटप करचेक संपूर्ण सहकार दिले तसले खंयचे तरी म्हळ्यार आमगेले ते पंचग्राम लोकांनी सहकार दिले. आज आमकां एक संतोष आसा, आमगेले सार्ध पंचशतमानोत्सव जाले नंतर प्रप्रथम तांगेले पंचग्रामांतू पयले स्वामेल मुक्काम जावन एक सर्व ही पंचग्रामाचे लोकांक एक गौरव मेळ्ळो म्हणून घेवन आमी हे संदर्भार समजून घेता. म्हळ्यार मस्त लोकांना तांगेले हितलांतुल्यान फोपळा माड्डी की आनी कसन की नाजाल्यार फॉरेस्टांतल्यान वचून घेवन ते मस्तींतले ते वयर घालचे कितें मस्तींतले थंय आमकां 50च्यांनी ते रिक्वायरमेंट आशिल्ले. ते उठूची हांगा पंचग्रामांतल्यान केलो चिकनकोडके, केलो हांगाचे हेग्गारांतल्यान, बळकुरांतल्यान, मण्णिगेंतल्यान अनेक गांवांतल्यान मेळ घेवन सानची उठू लोकां लिस्ट आसा. कोण कोणाल घरतल्यान कितले कितले झाड काडले उठू लिस्ट आमकां पावले. म्हळ्यार योग्य समयाचेर तांकां उठू लोकांक पत्र पावूस तशी आमी वेवस्था करता. म्हळ्यार किंतु हे एक जावका जाल्यार हांगेले उठू लोकांले सहकार आतां सांगलें की पर्तगाळीन तूं 10 दिवसां कार्यक्रम पळयले, स्वाम्यान शिकोवन दिले, ते शिकोवन दिले, तुमी उठू आमकां सांगता आसात. किंतु हे उठू श्रेय तुमकां वता. म्हळ्यार तुमगेले सहकार नाशिची कसनय करचेक जायनाशिल्लें. हांगाचे लोकांनी खंयचे रितीर आमी खंयकी प्रयाण करत आसाचे. आमी करेक्ट आयिल्ले नोव्हेंबर 1 तारीखाक ताजे पयले मस्त सहकार प्राप्त जाले. पावसाडी आशिल्ले, आमकां बांय काडचे आशिल्ले. 3 ते 4 बांय पर्तगाळी मठाचे आवरणांतू आतां एक 4 बांय आमी एक्स्ट्रा थंय हे केलेले आसा. ते संदर्भार बांय जावका म्हणल्या उद्देशान. सो अशी प्रत्येक हाका हांगाचे पंचग्रामाचे लोकांनी मस्त सहकार दिल्लो आसा. खाली हवनाच मात्र जालें ना, कडेरी जपा हाक वैकेची सहकार दिल्लो आसा. फंक्शनाक वैके वॉलंटियर जावन घेवन सहकार दिल्लो आसा. आतां ते तुमी कसं शब्द वापरले न भूतो म्हणून घेवन, ते न भूतो जावच्याक तुमगेले सहकार अत्यंत म्हत्वाचें आमकां ठरिल्लो आसा. आमी आतां नारायण भटान कशी तुमकां एक सांगलें, ताणें एक संकल्प केला आमी कित्याक करचें जायना, तशें आमी वैके एक संकल्प आमी कित्याक करचें जायना. 550 crores रामनाम जप कित्याक करचें जायना. दिग्विजय यात्रा कित्याक करचें जायना. 55 कुंड कित्याक निर्माण. आमी अशी एक 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 संकल्प करत गेले आनी ते टू संकल्प समाज बांधवांनी ते संपूर्ण परिपूर्ण करून दिले बद्दल मस्त एक संतोष आसा. म्हळें आनी आमी केन्नाय सांगता आशिल्ले, लास्ट टायम आयिल्ले तेन्ना वैके आमी हांगा सांगलें की आमगेले 50 वर्ष जाताना तुमगेले सुवर्ण महोत्सव जाता. आमगेले 575 जाताना तुमगेले अमृत महोत्सव जाता. आमगेले 600 जाताना तुमगेले शतमानोत्सव जाता. सो पर्तगाळी आनी हेग्गार दोनी मेळ घेवन वचत आसले. एक एक्चुली आमकां वतड आसा पर्तगाळीचे, कारण फंक्शन आत्त मात्र जालेलें आसा. यज्ञ मंटपानीक काडना आमी, काडचेकय मन येना. म्हळ्यार तितले परिश्रम घेवन घोळ घेवन आमगेले पर्तगाळी आयले दोनी तरेचे तुमकां नेल पळोवचेक मेळटा. एक भितर आयल्यार मार्बल पळोवचें मेळटा आनी भायर आयल्यार शेण्या नेल वैके पळोवचेक मेळटा. दोनी रितीचे नेल पळोवचेक मेळटा. काडचेक मन येना, किंतु मुखावेले कार्य आसा, मुखावेले कार्यक्रम जावका. सो मुखावेल दिवसांत आमी हें करता. 1 वार जालें आनीक तशी आसा, बाकी उठू काडलो आसा, बट ते आनीक काडना. मुखावेल दिवसांत म्हळ्यार हांगा मस्त लोकाले वनभोजन हे उठू पेंडींग आशिल्लें. पर्तगाळी मठाक कार्यक्रमा येवका म्हणून घेवन मस्त लोकांन रज घेन अशीच उठू रज पर्तगाळी कार्यक्रमां दवरून घेतले. त्याची समयाचेर शेनवार आयतार 2 शेनवार आयतार आयले. सामान्य पंचग्रामांतू एक एक शनिवाराक एक एक गांवांतू वनभोजन आसा. एक शेनवाराक हांगा, मुखावेल शेनवाराक आनीक कडेन. सो आमगेले कार्यक्रमांतू 2 शेनवार 2 आयतार आयले. सो त्या निमित्तान मस्त लोकाले वनभोजन कार्यक्रम ते मुखार गेले. सो इतल्यांनी तांगेले कार्यक्रम व्यस्त आशिल्ले निमित्तान आनीकच आमगेले पर्तगाळींतू मस्तीतले काम थोडे पेंडींग आसा. तेय मुखावेल्या रामनवमी भितरी
परिपूर्ण करचे आमकां इराद आसा. आज वयकेची आमी 1 घंटे भायर सरचे आशिल्ले. 1 घंटे भायर सोन गेनू 3:30 अळवेकोडी पावन गेनू कडेरी थंयतुल्यान बेगी भायर सरचे अशें प्लॅन आशिल्ले. तुमकां सांगलें न्ही, बट आमकां बाकीचे थोडे काम आशिल्ले, सो आमगेले उपस्थिती मुख्य आशिल्ले. सो ते कोरून घेवन भायर सरतानाची 1:30 जाले. आमी लेकला आजी 7:30 येवन घेवन पावचे अशी जाताले म्हणून घेवन. किंतु योगानं 7:05 आसतानाची आमी हेगाराक येवन पाविले. म्हळ्यार देव कशी रितीर हात सोड दिना म्हळ्यार कितें तरी आमी सांगलें. केन्ना आमी 7 घंट्याक येवन घेवन पावचे. खंय तरी विळंब जाता पयलेच आमी न्यूज पेटोवन दिता आशिल्ले. सो आमकां अळवेकोडींतल्यान थंयच्या लोकांनी सहकार केले. बरे रितीर तांणी सहकार केले निमित्तान बेगी हांगा ऑन टायम येवन घेवन पावच्याक आमकां सहकार थंयच्या लोकांन वैकेची दिल्लो आसा. आयच्या दिसाक एक भजना सप्ताहा निमित्तान आमगेले आश्रम दीक्ष जाले नंतर ना आमी मठ आयले नंतर आमगेले हे हेग्गारांतूची फर्स्ट टायम आमगेले हांगा मुक्काम जाता आसा. आनी हे मुक्काम सार्ध 5 शतमानोत्सवा नंतर फर्स्ट जाल्ले हे वैकेचे एक भाग्य देवान तुमकां अनुग्रह केल्लो आसा. सो तुमगेले देवाले महिम की शक्ती की आमी सांगिल्ले आमगेले आनी तुमगेले क्लॅश जावचे चान्सीस आसा. किंतु कित्याक की म्हळ्यार पंचांग आयिल्लें नाशिल्लें. सो पंचांग आयिल्लें नाशिल्लें जेन्ना आमकां थोडे डावट आशिल्ले. कित्याक की म्हळ्यार लास्ट इयर आयिल्ले तेन्ना हांगेले आमगेले हांगाची बोर्ड बरयल्लो आसा मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी म्हणून. सो तेन्ना आमकां थोडे न्ही तेन्ना तुमी सांगिल्लें वक्तव्यांत तुमी सांगिल्लें मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी आमगेलें भजन येता म्हणून. आमकां तेन्ना आमगेले मुखावेल आमी प्लॅनिंग तेन्ना चाल केल्लें. बट तेन्ना आमगेल्या हातांत करेक्ट पंचांग नाशिल्लें. आनी गुरू शुक्र अस्त येता म्हणलें आमकां 100% आमकां याद आशिल्लें खंय ना जे खंय अस्त येवचे चान्स आसा म्हणून. सो आमकां डेट गोतना खंयचे डेटाक अस्त येता कशें न्हय कितें करेक्ट हातांत तूं आमगेलें की तें नाशिल्लें. सो तेन्ना आमी हांगा सांगता आशिल्ले जाता जायना कशी कितें म्हणून. जर अस्त ना जालें आसल्यार मे बी आमी थोडे फंक्शन मुखार घालता आशिल्ले की कसां की. किंतु योगान करेक्ट समयाचेर आमगेले कार्यक्रम 7 तारीखाक समापन जाले. आनी 14 तारीखाक लास्ट आयतारा तुमी उठू पर्तगाळी आशिल्ले. आनी हे आयतारा आमीची हांगा पर्तगाळी हांगा आयिल्लो आसा. हांगा चड कसलें डिफरन्स ना. एक लेखान हे आमकां पर्तगाळी सारकीची. कारण की म्हळ्यार न्हंय लागीं आसा, थंय कुशावती न्हंय आसा, थंय रामदेव बशिल्लो आसा, आमगेलो वटू रामदेव आयिल्लो आसा. सो हांगा तुमी सर्व लोक हांगा सायडाक बशिल्लो आसा. तशीच वीर विठ्ठला सायडाक वयक्याची बस जाता. सो रावंड अबावट अशीच आमगेले थंय वयके वयर माळेरी स्वाम्यान राबचे, हांगा वयकेची वेळ स्वाम्यान राबचे. सो ऑलमोस्ट ते पर्तगाळी आनी हे हेग्गार सेम टू सेम हांगा आसा. सो काम मात्र हांगा तुल्यान करका, वर्क फ्रॉम हेग्गार इतलेची. जितले डिफरन्स बाकीचे पर्तगाळीचे वातावरण हांगाचे थंडी हांगा न्हंय आनी आमी वयक्याची पंचग्रामांतूची होड जाल्ले मस्त हांगा खेळिल्लो आसा. आमी कृष्णान कशी खेळ्ळे तशीच हेची ग्रामांतू हेची नेलांतू आमी खेळिल्ले. सो आमकां हाजे बद्दल ही परिचय आस म्हळ्यार चड विशेष आमी हाजे बद्दल विश्लेशण करता म्हूण ना. किंतु आयच्या दिसाकय चड आमी हे ज्ञानाची 19 तारीखाक वापस सभा कार्यक्रम आसा. त्या सभा कार्यक्रमांत बाकीचे देवाल बद्दल ना जाल्यार तुमगेले सप्ताहा बद्दलाचे विशय सांगच्याक आमी इच्छ पावता म्हळ्यार. किंतु आयच्या दिसाक प्रथम आमगेले मस्त लोकांक एक मन आशिल्लें की पर्तगाळीन तूं व्हड महोत्सव जाले स्वामीले एक दिग्विजय करका म्हणून मस्त फाट लागिले. कारण आमी सांगलें उट्टू देवाल करा कित्याक म्हळ्यार देवाल 550 वर्सां उडगा आसूं. सो देवाल कसं करचें आसा तें करा, स्वामेलांनी घेवन घेवन बस नाकाची म्हणून घेवन सांगून घेवन हें केलें. बट तें बरें जालें कारण कशें की म्हळ्यार आमगे टायमय ना आशिल्ल्यान तूं टायम सेट करता म्हळ्यार मस्तींतलो आमकां हें आशिल्लें एक कार्यक्रम जाले कडेन एक कार्यक्रम जाले कडेन एक. सो थंय हें जालें. किंतु ताजे कशें तें अपुर्ती जाल्लें तें दिग्विजय तुमी हांगा आयच्या दिसाक पंचग्रामांतू तुमी केले. ते मस्त हें केलें प्रयत्न केले
एक कऱ्या म्हणून. बट आमी कोणाकच आयकल ना. आनी खाली थंय एक देवालय महोत्सव जावो कित्याक म्हळ्यार 550 वर्ष देवाल कितेर आसा. सो तागेल कितेरी प्रधान जावो म्हळ्यार कितेर आमी हें केलें. किंतु योगान तें कसन थंय अपूर्ण जाल्लें तें हांगा पूर्ण जालें म्हणून आमी लेखता. म्हळ्यार आमकांय करेक्ट गोत नाशिल्लें. आमी लेखले डायरेक्ट येवचें म्हणून किंतु बरे रितीर भव्य स्वागत हांगा करून तुमी एक स्वाम्याक गौरव केले बद्दल आमी संतोश अभिव्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बरें घडोवो. तुमी करता आसले उद्योग वेवसायांतू हेग्गार पै कुटुंबियाले जिवनांतू तशी हे लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू हांगाचे अर्चक कुटुंबीय तांगेल वैयक्तीक जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु. आतां आमगेले इश्टदेव लक्ष्मी वेंकटेशाला रात्री पूजा जातली. तशीच ही फाल्यांक सकाळीं 9:30 महागणपती पूजन जावन भजना सप्ताहाचे त्रिदिनात्मक भजना सप्ताहाचे प्रारंभ जातले. रात्री आरती जायना फुडें पुरो लोकांना भोजन प्रसाद स्वीकार करून वचका म्हणून विनंती करता. स्वामी हे भजन गंगा म्हणून एक बूक आमी रेडी केल्लें आसा. फाल्यांक भजना वेळार आमी प्रसाद रुपेन प्रति एक मंडळी आमी दिवका म्हण आसाची त्या एक रिलीज करून आमकां अनुग्रह करता म्हणून विनंती करता. हांगा चलचे त्रिदिनात्मक भजना मंडळी त्रिदिनात्मक भजना महोत्सवांतू खंचखंट मंडळी येता. त्या प्रत्येक मंडळीक हे एक भजना पुस्तक प्रसाद रुपेन दिवन तशीच आमी भूवैकुंठ जावन आशिल्ले पंढरपुरा देखून ताळ हाडिल्लो आसा. त्या ताळ वरिकाची प्रत्येक भजना मंडळीक एक एक ताळ दिवका म्हणून आमी निश्चय केलेलो आसा. लक्ष्मी वेंकटेशाल अनुग्रह आनी स्वाम्याले संपूर्ण अनुग्रह हाजेरी उरचे म्हणून प्रार्थना करता. तशीच श्री रामदेव विरे विठ्ठलाले सकाळी 7 गंटे नैर्माल्य तशीच दनपारा 12 गंट्यारी आरती तशी रात्री 8 गंट्यारी सांजे आरती जातली. तांतवरके सगळ्यांना भाग घेवन देवाले हरिगुरुले कृपेक पात्र जावचे म्हणून अनुग्रह. तशीच आमगेले सुप्रभात टीम वर्क रेडी जाल्लो आसा. तांणी आरो कालू आरो वरे म्हणटना थंय फर्स्ट फ्लोरार येवन आमी कसकसान सुप्रभात सेवाचे स्तोत्र रेडी केल्ले आसा. तुमी पुरा मेळ न्हू एक कंठान सांगता म्हणून तुमगेला विनंती करता विनंती करता.
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭೂ श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की, श्री संस्थान गोकर्ण पड़तकाली जीवोत्तम मठाधीश की। गुरु महाराज 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 श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की। ವಿಶ್ವನಿಯಾಮಕ ವಿಧಿ ಜನಕನೇ ವಿಶ್ವನಿಯಾಮಕ ವಿಧಿ ಜನಕ विश्वनियामक विधि जनकने विश्वनियामक विधि जनकने विश्वरूपने विश्व प्रकाशने विश्वरूपने विश्वरूपने विश्व प्रकाशने विश्वकारणने विश्वजागरणे विश्वकारणने विश्वकारणने विश्वजागरणे विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि
ಸಮಚರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ಸಮಚರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ಸಮಚರಣದಲ್ಲಿ ವಿಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠಲ 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 ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠಲ 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 कर्णमठाधीश पर्तगाणि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश
तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्र